सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक ह्या मिसाचे भेटेन ह्या मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मारिया आग्नेस सिक्वेरा हिच्या ओतम्या पासत आनी दुसऱ्या इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या आंतोनियो रुजारियो लोबो हाच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता अनिजा कुलासो ताकाय आमच्या मागण्यान दवरुया देवान ताचेर आशिर्वाद घालूं. आमची सगली मागणी हेर देवा मुखार दवरुया. ओगीच रावून भोव करून आमच्या गोंयच्या राज्या पासत मागुया, आमच्या सरकारा पासत मागुया. नाका जाल्ले निर्णय जे तांणी घेतलेले आसात ते फाटीं घेवंक आनी बरे निर्णय आसात ते जैतिवंत जावंक आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमी दोयाड जायात जसो तुमचो सर्गींचो बाप दोयाड तशें आमी दोयाड जावंक जिसो आज आमकां उलो मारता. आमच्या काळजांनी देवाचो मोग ओतला अशें रोमकारांक 5व्या आवेस्वरान 5वे ओडीन आमकां मेळटा. जरी तर देवान आमच्या काळजान आपलो मोग ओतला जाल्यार आमी दुसऱ्या सवे उदीक दोयाड मोवार जावंक गरज. दर दिसाक आमकां एक सोयीक आमी देवाची दोया दुसऱ्यांक दाखोड करूं. आज ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा मागुया. आमच्या उतरांनी आमच्या कुरण्यांनी आमी दोयाड जावंक आनी उदीक देवाची कृपा दुसऱ्यांक दिवंक आमकां तीच कृपा ह्या मिसांत खोतखोत्यान मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. देवा सोदपाकी सदांच वाड मेरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा ओतम्यांक नवो जीव मेळच्याक तूं आमकां कुडीची दडवण करूंक फरमायताय. पातोक सोडून तुवें मोगान दिल्ल्यो आज्ञा काळजांत पाडूंक आमकां ओदीक बोर दी. आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूत चलयता सासणाच्या ससनांक. दानियल प्रवादीच्या पुस्तका वेलें वाचप. आमी पातक केला, आमी वायट केला. सोरेस्परा तूं भोव व्हडतो आनी भिरांकूल देव. कोराराक तूं सदांच विस्वासी. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटात तांकां तूं दोयाळ. आमी पातक केला आनी वांकडे तिकडे वाट्यांतल्यान आमी चल्ल्या. आमी वायट केला आनी तुज्या आज्ञांचेर आनी हुकुमाचेर आड वचून तांचे सुरशिली आमी कोडसल्ल्या.
तुज्या नांवान आमच्या राजांक कोरां पुर्वजां आनी हे गांवचे पोरजे कोडे तुजे सेवक प्रवादी उलयले आनी आमी तांचें आयकूंक ना. सुरेस्परा, तुज्या मुखामळार सगळोच परजोळ प्रमाणीकपणाचो, पूण आमच्या तोंडार काळोख लोजेचो. लॉज जुदाच्या लोकांक, जेरुजलाच्या नागरिकांक, आख्खे इस्रायल पोरचेक लागशिल्ल्या तशें पयशिल्ल्यांक तुका सोडून वांकडे वाटेंतल्यान गेल्ल्यान देखून तुवें देसां देसांनी शिंपडलेल्यांक आमकां सगल्यांक लॉज. सोरेस्परा, आमकां सगल्यांक, आमच्या राजांक, आमच्या कोरांक आनी आमच्या पुर्वजांक लोजेची नदर फावो, कित्याक आमी तुजेर आड पातोक केला. पूण तुका सुरेस्परा आमच्या देवा ओदीक सोबता काकुलूत करूंक आनी बोगसणें दिवंक, कित्याक तुजेर आमी कोलपोल्या. सुरेस्परा, आमच्या देवाचो ताळो आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवकांक प्रवादियांक उदेशी दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. देवाचें उतर हें. देवाचे गोड उपकार. जबाब: फावो त्या मापान आमच्या पातक्यांक तूं कास्त लायना. फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तूं कास लायना. आमच्या पुर्वजांचो अपराध आमच्या माथ्यार घालूं नाका. बेगोबेग तूं तुजी कोणवालाय आमकां दाखोय. आमी पळे जाल्यार एकदम दोलडिरी. जबाब: फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तूं कास लायना. तुज्या नांवाचे वडविके पासत पाव आमकां. देवा आमच्या सुरंडरा, आमची पातकां बोगो सुरेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां निवार. जबाब: फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास लायना. कोयद्यांचे रुडोन पावून तुज्या मुखार, जांचेर मरणाचें फर्मोण पडलां, तांकां तुजे बावलाच्या बोळान निवार. जबाब: फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास लायना. पूण आमी तुजी पोरसां तूं सर्वाक व्हरताय त्यो शेळयो. ससनाच्या ससनांक तुका दिनवासतल्या, पिडकेचे पिडकेन तुजी वाकाणणी करतल्या. जबाब: फावो त्या मापान आमच्या पातकांक तो कास लायना. उडगार. तुजें उतर सोमया आत्मो आनी जिवीत, सासनाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोबे आसा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणी जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसून आपल्या आशिसांक म्हणे, तुमचो सुर्गीचो बाप दोयार तशेंच तुमी दोयार जायात. कोणाचीच नीत करी नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकां देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात आनी तुमकांय देव बोगशितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटले. बरें चिकार दामून चेपून आलोवन आनी ओतोसोर सुयेन भरलेलें माप तुमचे उंटयेंत पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दीत, त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमची जाणटी जायते फावटी आमकां म्हणलेलें आमी आयकता की ह्या संवसारांतूच आमी आमची जोडटी फारीक करतले, आमी दुसऱ्यांक वायट करता तेन्ना आमकां नीत मेळ्ळे बगोर आमकां मरण येवचें ना अशें ती म्हणटाली. आनी खरेंच बाबा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमानांत आमकां दिश्टी पडटा. आयचे पयलें वाचप किरीत भाशेन दानियल प्रभादाच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां. आनी तूंय दानियल प्रभादी पोरजेच्या नांवान देवा लागीं विनोती करता आनी पोरजेन केल्ल्या पातकांक तो देवा लागीं विनोती करून बोगसणें मागता. कित्याक पोरसां देवान दिल्ल्यो आज्ञा, देवान दिल्ली सगली तांकां बरी येवजण्यो विसरता आनी पातकाक लबदता. देवाची आज्ञा विसरून आपल्याक जाय ते भाशेन करता. हाका लागून पोरजेच्या नांवान तो सगल्या पोरजेक बोगूस म्हूण देवा लागीं विनोती करता आनी म्हणटा, आमी पातोक केलें, आमी वायट केलें, आमकां बोगूस सर्वेस्परा. आनी हाका लागून दानियेलाचें प्रार्थन देव आयकून घेता आनी आपले पोरजेक बोगशिता. आज जेसू आमकां शुभ वर्तमानान म्हणटा, बोगसणें दियात आनी तुमकां बोगसणें मेळटले. दोयाड जायात
कित्याक तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ. बाबा भयणीनो, रोमकारांच्या 5व्या वेस्वरांत 5वे वडीन मेळटा. देवान आमच्या काळजान आपलो मोग ओतला. मोग बाबा भयणीनो सगळे आमकां दोयाळ मोबार करूंक आदार दिता. आमच्या काळजांनी जेन्ना दुसऱ्याचो राग येता, दुसऱ्यांचो विंगास घेवंक आमकां दिशें दिसता बाबा भयणीनो, तेन्ना ह्या मनशाक मोगान आमी लेखता, तेन्ना मोगान आमी ताची वस्तू पळयता, तेन्ना सगळेंच परतेंच आमकां दुसरेंच दिसती पडटा. आमी जेन्ना बाबा भयणीनो विंगासाक दोळ्याक दोळो लावन आमी तर फारीक करीत जाल्यार मोजेसाच्या शास्त्रा प्रमाणे, तेन्ना बाबा भयणीनो आमकां सगळेंच वायट आमचें वातावरण जाता आनी वायटूच आमकां दिसती पडटा. वायट येवजण्यो आमच्या मनांत येतात. आज येसू म्हणटा, तुमी केन्ना दुसऱ्यांक बक्षितात तेन्ना तुमचोय बाप तुमकां बक्षितलो. तुमकां दीत तांकां तुमी तुमचें फारीकपण उदीक दोयाळायेन करात. जी कोण तुमकां उदीक पिडापीड दितात, जी कोण तुमकां वायट करतात, तांकां केलीत भाशेन तुमी उदीक आनी उदीक दोयाळ मोबार जाय. दियात आनी तुमकां मेळटलें. आमी जायते फावटी दिता, आमकां मेळटलें हे आशेन. जायते फावटी आस धरून बाबा भयणीनो आमी दिता. जायते फावटी देवा लागीं मागता, तेन्ना सुद्दां आमकां मेळटलें अशें ह्या भावार्थान आमी जायते फावटी आशेवन रावता. देव जी गोडी, जो वेळ आमकां कितें बरें केन्ना फायद्याचें हें जाण जावन आमकां दिता. आनी जायते फावटी मोगान तें आमकां दिता. जायते फावटी आमी आमच्या फायद्याक लागून मागणी करता. जायते वस्तू आमच्या फायद्याक लागून आमी मागता. देव उदीक दोयाळ, उदीक मोबाळ आमी आमच्या जिवितान हें जावंक जेजू आज आमकां उलो मारता. आमी बाबा भयणीनो दुसऱ्यांक दिता, तेन्ना उदीक आनी उदीक आमकां विसरून, आमकांच चिमटो काडून, आमकांच बाबा भयण दुखोवन आमी दुसऱ्यांक दिवंक तो जेजू आज आमकां आपयता. कोरेजमाच्या दिसांनी आमी आसा हेंच करूंक आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा, आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी आनी सुर्गीच्या गुटांनी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मिताय देखून संवसारी वस्तू आमी लब्धना जायशें कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवेदारान सासणाच्या देवा, सूर कार्यान सूर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूढ संतोशान समोरुंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडयता आमी समोरुंकता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळटा.
तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा संगती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान उंचली तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सोय. उंचली तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियात. ही म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणी कोराचें हें रगत पातकांचे बगसोणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोटुया. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन कोणा वरवीं तुवें आमकां सोडूयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जीची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पितृमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचुरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय सरल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई संगातीत चौपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदूतान सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस. आनी आमकां तारणीक फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवेंच्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खुशे परमळ तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां काल
तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमचे काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमचे काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुकली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे बेदोरेचे म्हाका फावना पूण तुजे खातीरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानता. हांव स्वत मानता. सगळ्या वस्तूंत सगळ्या हांव वस्तूंत हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक म्हज्या घेवन आत्म्याक घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत संस्कारांत घेवन शकना शकना म्हणटो म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी ये. तूं म्हज्या तूं काळजांत म्हज्या काळजांत आसा म्हूण आसा समजून म्हूण समजून हांव तुका हांव वेंगयता तुका वेंगयता आनी आख्खोत आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुका एकवटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदीच वेगळो केदीच जावं वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. कोण बऱ्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या बलिदाना आनी जेवणा वरवीं आमची पातकां धुवन वचूं आनी सुर्गीच्या सुखांत आमकां वांटो मेळूं. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव
बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात बोगसोणे दिवंक आनी बोगसोणे आमकां मेळूंक क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार